हांव फर्स्ट टायम मेथीची भाजी करता सर येदोळी करणी अम्मा कशी डायरेक्शन दिसतात तशी हांव मेथीची भाजी करता सर एक अम्मा निघूया कशी जाला मेथी भाजी अम्मा मेथी भाजी कशी गो अम्मा मेथीची भाजी भात लागली होई बा एक नंबर तू म्हणतो एक नंबर व्हॉट्सअप गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पूर्ण जणांक गुड मॉर्निंग घंटी जाले 11 आणि सकाळ ब्रेकफास्ट केलेला हांव तेन्ना शूट करनी आज आमी केलेले जवारी भाजरा रुलांव एक पोळ केलेले म्हळ्यार तांतू मिरसांग प्रिय मित्र धन्या कांदो पुरो घाल एक पोळ केलेलो अम्मान म्हाका सांगलेलें अशी करी तर तें केलेलें हांव सकाळ हांव विसरलो शूट करच्या खातीर इतलो टायर्ड जाता आजकाल हांव ताजे खातीर हांव म्हळ्यार इतले दिवस दाखोवन हांव ब्लॉगय करनी आशिल्लो तर हांव लंच करता सर हांव फर्स्ट टायम मेथीची भाजी करता सर येदोळी करणी तो गोचून मार्केटार वचून मेथी भाजी हाडल्या आनी ते लायकून चॉप केला आनी अम्माक कशी डायरेक्शन दिसतात तशी हांव मेथीची भाजी करता सर तर आनी शीत आदने गेला तर शीत बॉयल जाता सर एग बॉयल करून दवरला मेथी चॉप करून दवरला बळ्या अम्मान साफ करून दिलेली म्हाका हांव चॉप करला आनी टमाटो कट केला कांदो कट करचा आसा मिरसांग घालचा आनी फटाफट फंड घालता फिजिओथेरपिस्ट येता सर हांव फटाफट मेळा लंचय करता म्हळ्यार आज फ्री आसा करून सकाळ ताजे खातीर अम्मांक असं आराम करता सर हय चिक्केत बेटर आसा फर्स्ट दाखोवन रंदप करया आनी मागीर जेवणाक रेडी जावकोन ताजे खातीर हांगा फटाफट करता हांव चॉपिंग आनी पुरो जाला आतां फण्णाक रेडी करता सर सासम घालला तर नेक्स्ट आमगेले मिरसांग मामू सांगता 4-5 मिरसांग घाली म्हळ्यार ते मेथी कोडू आसता न्हू ताजे खातीर फण्णाक रेडी करया फटाफट मागीर कांदो घालया टमाटो घालया मागीर आमगेल मेथी घालया आनी मीठ घालया हळद घालया आमगेल मेथी भाजी रेडी सिंपल स्वीट पळय हांगा भाजी आनी रेडी जाल्या आम्हाला आतां फिजिओथेरपी चालू आसा ती आतां भितर बसून फिजिओथेरपी करता आसा तो चिकी टायम आसा तर हांव लागलें की थोडे आतां ब्लॉग एडिट करूं चिक्के फ्री आसा तर चलो हें आतां बंद करता फिजिओथेरपिस्ट येवन चमकली आनी मावशी येवन चमकली तिका काम करून पुरा आयदन बिदन पुसून बिसून चमकली हांव तेजो ते म्हाका थोडो टायम आसा मस्त दिवस जाले व्लॉग एडिट करनी ताजे खातीर हांव करता आशिल्लो ते पेंडींग आशिल्लें मस्त थकता हांव आजकाल तर हांव लेखलें की जेन्ना फेस तेन्ना हांव लंच करता फ्री ना जाल्यार भायर दाखोवन म्हळ्यार टिफीन आसतना घरगुती जेवण म्हळ्यार घरकट केलेलें जेवण आसतना तें हाडचें कसं करचें आमकां एडजस्ट करचें लागता मागीर भयणी कामां वता शुभदावी वता मागीर हांवें काम आसता तशींच आतां एडजस्ट करचें ब्लॉग मागीर थोडो फार जाल्लें आनी चमकले ती तर हांव लेखलें हांव आतां दाळी केल्ली हें पळय लायक करून दाळी कुकरान सिज्जो न्हू हें पळय हांव केलेली दाळी हाजी सुपार गोत्ता म्हाका टेस्ट कशी जाला हांव अम्मान कसं सांगलें तशी केल्ली हांव आनी हांगा चपाती येता पीठ कलयता आनी चपात फटाफट लागता आनी ताजी मागीर चपात करून उडोवन अम्मा लंच दिता तर लंच रेडी जाला आतां अम्मा दिती फूल प्रोटीन्स हेल्दी डायट अम्मा लंच रेडी जाला लायक करून जो आरामशीर मेगल खातीर चपाती करता तर एक अम्मा निमग्या कशी जाला मेथी भाजी अम्मा मेथी भाजी कशी गो अम्मा मेथीची भाजी भात लागलेला वही बा एक नंबर तू म्हणतो ना एक नंबर म्हणून पै बदलते हांव येदोळी करनी फर्स्ट टायम करची लाजले अरे वा चलो मागीर नाजाल्यार हांगा उलयतना हांगा करपात नाजाल्यार आमगे चपाती क्या बात है हा चलो मेगेले चपात रेडी गॅस बंद हांगा लाव दवरले आनी लायक करून तूप घालचें आनी एन्जॉय करचें चलो हांवें आतां लंच करता तर हांव आतां क्लासा भायर सरलो आनी हांव वता आसा आमकां घरकाड आसा आनी काल आसना येताना आसतना पेट्रोल भरनी आसा आतां म्हाका पेट्रोलूय भरचें आसा फस्ट पेट्रोल भरया पेट्रोल बंद जाल्ला थंयसर लायन आशिल्लें अर्द मेगेल तेंचे टायम वेस्ट जाला तर जस्ट आतां घरकड आयलो आनी हांगा आतां रांदता पाणी हून केला चपात करता आसा अम्माक आतां डिनर दिवया अम्मा आतां न्हिदल्या आनी हांव थोडे ब्लॉग एडिट करता आशिल्लो ब्लॉग एडिट करून जाल्ले आनी जस्ट अपलोडूय केल्ले आनी मस्त दिवसा मागीर हांव ब्लॉग केले जशी जशी टायम मेळटा तसो हांव एडिट करता आसा आज चिक्के फ्री आशिल्लो करून हांव केले ती आतां उठयली वापस तिका हांव आयस पॅक दिला लायता आसा आनी लायता न्हिदले आतां ती बेटर आसा फिजिओथेरपी आनी चिकी इम्प्रुवमेंट आसता गेली डॉक्टर सांगता आशिल्लें बट आनी के कंटिन्यू करता तीन तशींची एक्सरसाइज आनी चिकी तीन काळजी घेवपाक आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तर तुमकां परत जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी बाय गायज टेक केअर सी यू टुमॉरो